काल राती होणा सत्तरी तेका खोपीक अकस्मात उजो पेटलो. ह्या उज्यात सुमार 1 लाख रुपयाचे नुकसाण जाला. सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना. खबर मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बेगोबेग थळार पावून उजो आटपात हाडलो. उज्याचे कारण अजून अस्पश्ट. उजो कसो लागलो तो आमकां खबर ना. तू असली घरान राती? हय न्हिदलें तिनांक जाय गेलें आनी पळयल्यार उजो पेटलो. पेट्टकून येयलीं सगळें उठून आनी सगळें काय जळ्ळें बाबा. कितें आसलें तुमचे भितून? आसलें मिशीन आसलें, कटर, मिशीन हेजें माड्या वोगात मारता तें 2 मिशीन आसलीं, एक कटर आसलो आनी काय ना दोळ आसलो आनी मड्यार हाडलेलें, मड्यार इस्तेक घेतलेलें तें बी सगळें जळ्ळें. कांयच उरोंक ना काय आता? कांयच उरोना बघा सगळे माडी बी उलपन गेले बघ, सगळी माडी बी उलपन गेले. तुका साधारण आता लुकसाण कितले लाखाची जाली? 2-3 लाखाची 3 लाखाची. 3 लाखाची. हो सरकारा कडल्यान कोण हांगा येवन पळोवन बीन गेला आजू पर्यंत? ना आजून कोण येवना कोण. तुम्ही अशें पंचायतीक बीन सांगला? गेला सांगून गेला. उजो कसो लागलो तो कळ्ळो तुमकां कितें? आता कसो लागलो मग कसो करतो. लायट आसली लायट आता लायट काय जाली तर न्हाणी बी पेटी म्हटल्यार ती पालयली मी. पण अजून मेरेन कळोंक ना कसो लागला तो? ना कळोंक ना. राती कितक्यो गाडयो येयल्यो फायर ब्रिगेडीच्यो? 2 येयली 2 एकान जायना जालें? ना मध्यात उजळलो खूब.